चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मतें कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मगासो आनी वरबीवरीत येवकार. खरेंच ह्या पालकाक जायत्या जाणांनी खान मारला आनी खेरीतपणी आयज जायत्यो अस्तोऱ्यो ह्या पालकाक खान मारूंक लागल्यात. आपलो स्वताचो तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडटात. हालींच आमचें वेनिडा कोरिया हाणें आपलो एक नवो तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडला. तर ह्या आख्याच पंगडा बरोबर आनी वेनिडा बरोबर आमी भासाभास करुया आनी ह्या तियात्राची थोडी म्हायती हांव तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतां. वेनिडा आयच्या कार्यावळींत माय मोगासो आनी वरबीवरीत येवकार. थँक्यू सर. वेनिडा कित्या पासत वो विंगास तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडून तुका दिसलें? आयज कालच्या समाजान पळयत जाल्यार आतां राग लोकांक रोखडोच येता. रागा बारी आमी डिसिजन घेता, आमचे कितें निर्णय घेता ते सारके आसोनात जायते फावट. आमी हाचेर नियाळ करूंक जाय. आयच्या समाजान तर पळोवंक गेल्यार जायत्योच असल्यो घडण्यो आमकां दिश्टी पडटा. काल पासून पोत्रांचेर आमी एक मर्डर आमकां दिश्टी पडल्या. सो ह्या समाजान जातलें तें वायट आमी लोकांच्या दोळ्या मुखार हाडटा. पयलीं चिंतात, तुमचे निर्णय घेता आसतना कितें दुसऱ्यांक वायट करचे पयलो तुमकां टायम दियात, 2 मिनटां चिंतात आनी ताच्या उपरांतूच तुमी कितें करूंक सोदतात तें तुमी करात. म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान अशेंच कितें तरी वेगळें ह्या समाजा मुखार तुवें हाडपाचो प्रयत्न केला? होय, हांवें एक फामील दाखयल्या, जी फामील पयलीं मोगान चलताली, पूण कांय कारणांक लागून तांकां तांच्या भितरूच फूट पडटा आनी फूट पडल्या उपरांत ते फुटे वांगडा एका फामिलीन फूट पडल्या उपरांत जो किडो त्या फामिलीक लागता तो हांवें दाखयला. आनी त्या किडो लागता त्या वरवीं कोण परी तो विंगास घेवंक येता, तांचे लायफ पिड्यार करूंक येता आनी ताच्या उपरांत एक गोरकान कोण परी आपल्या गोरकाराक सांबाळता तें हांवें म्हज्या तियात्रान दाखयलां. म्हणटच ह्या तियात्रा उद्देशी तुज्यानूय एक अस्तोरेच्यानूय एक तियात्र लोकां मुखार वेगळे पद्दतीन हाडूंक जाता हें तुवें दाखयलां. कारण आमी जायते पळयतात की हांव स्वताक तियात्र बरयता म्हणटा पूण कोणा कडेनसून बरोवन घेता आनी आपल्या नांवान तो मुखार व्हरता. जेन्ना आमी तांचे बरोबर भासाभास करता तेन्ना थोडे भोव आमकां समजता. जे भाशेन आयज तूं उक्तेपणी तुजे जे विचार आसात तुवें ह्या लिखाणांतल्यान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. वेनिडा बाय, म्हाका दिसता आमी तुजो जो पंगड आसा ताचे लागीं थोडी भासाभास करूं. बरें. ओडी आयच्या कार्यावळींत खेरीतपणी तुमकां समेस्तांक येवकार दिता आसतनाच हो विंगास तियात्र लोकां मुखार जायते प्रयोग जाले. लोकांनी जायतें कितें सांगलां आसतलें. तुज्या मनांतल्यान तूं एक अनुभवी कलाकार म्हणटच तुज्या मनांतल्यान हो तियात्र लोकां मुखार कसो येता? लोकांक आमची स्टोरी एकदम लायक जाल्या
हे स्टोरीन आमी दाखोवन दिता की विंगास हो आमकां कित्याक वायट पडटा पळय तो आमी चिंतिनासतना विंगास घेता आनी आमचेंच वायट करून घेता. खूब पावटी आमी पळयलां आतां मेनिडा बायन म्हणलां तशें आमी पत्रार पळयलां एक मर्डर जाल्ली आहा. सो आमी ही मॅसेज दिवंक सोदता लोकांक सगल्या आमच्या गोंयकार लोकांक की बेश्टोच चिंतिनासतना विंगास घेयनाकात. बरे भाशेन कितें तुमच्या मुखार कितें येता पळय तें चिंतून पयलें सोजमात कितें जालां पळय तें आनी मागीरूच तुमी फुडें कितें करूंक सोदतात तें चिंतून फुडें सरपाचें म्हण. पूण ज्या लोकांनी हो तियात्र पळयला तांच्या कडल्यान कितें तरी तुका मेळ्ळां फिडबॅक? वय फिडबॅक म्हणल्यार आमच्या ग्रुपान खूब नवे कलाकार आहा. आमकां फिडबॅक मेळ्ळा की एक्टींग एकदम बरी जाल्या म्हण. तशेंच आमची कांतारांय बरी जाल्यात म्हण आमकां फिडबॅक मेळ्ळा. ना तू म्हजो जीव संकोशान घालूंक सोदताय पूण ना हांव तुका अभय करूंक केन्नाच दिवचो ना. हांव तुजें जिवीत संकोशान घालिना पूण तुका एक नवी वाट दाखोवंक प्रयत्न करता. आमी मनशां जायते फावटी चुकतात पूण जेजू आमकां कुंसाराच्या साक्रामेंता वरवीं भोगसणे दिता. ही तुजीशी जाल्या ती चूक तूं वळखून घे आनी हे वायट करणेच्या भोगसण्यार माग न्हय. म्हजी चूक हांव वळखून घेवं हांव तुजे भाशेन पिसो न्हय. हे म्हजे चोरयेची खबर फकत तुका एकल्याकूच आहा. आयज तर हांवें तुका सोडलें जाल्यार म्हाका म्हजो जीव संकोशान रावंक शकता. ना ना अहें सांग हांव केन्नाच दिवचो ना. म्हाका तुका जिवेशी मारचेच पडटलें. तशें करिनाकात टिचर. हांव तुज्या रक्ताची भयण तशें करिनाकात. म्हाका 2 ल्हान भुरगीं आसात. हांव तुज्या पांयां पडटा पिटर तशें करिनाकात. उठ म्हजी भयणी वय हांव चुकलो खरेंच म्हाका गुन्या बाबा. गरज पडल्यार रगत गोगना. म्हज्या जिवितांत तो कांटो आयज हांवें काडून उडयलो. आतां म्हजी वाट साफ. हे कुडीचें आतां कितें करूं? ही कूड हांगाच पावचे घायतलो. तुजी ह्या तियात्रांत धाकटीशी पूण बरी भुमिका आसा. एक आंग सोडून दुसऱ्या आंगाक तूं तुजें रूप बदलता. अशा वेळार ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें फायदो जाला? हातून म्हजो रोल जो आसा तो कॉमेडी आसा. चडसो हांव एक्चुली कॉमेडीत रोल करता आनी असो एक्स्ट्रा न्यू अशें कितें अशें म्हाका कांय ना पूण कॉमेडीत रोल आसा. पूण तुजे बरोबरचे जे कलाकार आसात तांचो तुका सांगात कसो मेळ्ळो? चड बरो. सगळ्यांनी हेल्प केला म्हाका. म्हजो रोल असो आसा सो तो करपाक जाय हातून सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिला. बाई ह्या तियात्रांत जेन्ना तूं तुजी भुमिका करता तुजे अनुभव तुका हो तियात्र कसो लागलो? म्हाका हो तियात्र बरो. पयलें म्हणल्यार स्टोरी म्हाका खूब लायक जाली. जेन्ना वेनेडान म्हज्या हातीन स्क्रिप्ट घातली तेन्ना स्टोरी बरी आसून म्हाका हो एक रोल मेन रोल करपाक एक सोयीक मेवलो आनी बरें दिसलें म्हाका हे रोल करपाक. तर जेन्ना तूं हो रोल करता खरेंच तूं तुज्या काळजा मनांतल्यान ह्या रोला पासत 100% दिवपाचो प्रयत्न करता? वय 100% हांव करपाक म्हाजे प्रयत्न करता आनी केले हांवें प्रयत्न.
ह्या तियात्रांतल्यान तुजी एक वेगळे तरेची भुमिका आसा. तुजे भुमिका वयर तुका कितें सांगून दिसता? एक सेल्फीश मनीस आपल्या स्वता खातीर, आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर जसो आपल्या बायल भुरग्यांक भायर काडटा आनी ताचो कितें परिणाम जाता तो ह्या तियात्रान लोकांक कळटा. आमी हो तियात्र पळयतात, तूंय जायतो तियात्र न्हेसला आनी जायते तियात्रांचो तुका अनुभव आसा. म्हणटच ह्या चडशे नव्या कलाकारां बरोबर तुजे अनुभव कितें? खूब बरो, कित्याक नव्या कलाकारांक आमी सपोर्ट दिवंक जाय आनी जाता तितले बेगीन आमी ताका म्हणजे वयर काडूंक ताका आमी तो आमचो आदार करूंक जाय. हो आख्खोच वेनिडाचो पंगड ह्या खिणांत ताणें जायते तियात्र लोकां मुखार हाडले, जायते शो ताणें लोकां मुखार केले आनी फावो ते भाशेन लोकांचो जे लोक आयल्या त्या लोकांनी हो तियात्र पळयलो आनी ताका त्या लोकांनी शाबासकी दिली, त्या लोकांनी ताका वाखाणलें. म्हणटच आयज आमी खरीतपणी आमच्या कलाकारां बरोबर भासाभास करता आसतनाच आमचे मदें जायते अनुभवी कलाकार आसात आनीक नवे कलाकार आसात. म्हणटच ट्रेसी बाय, ह्या तियात्रा वयर तुजें मत कितें? तुका हो तियात्र कसो लागलो? हो तियात्र वेनिदा कुरियान फर्स्ट टायम काडला आनी बरें दिसता चेडू मनीस फुडें पावल मारतात म्हणून ह्या तियात्र फिल्डान. ही स्टोरी जी आसा, ही स्टोरी लायन तुका कशी आवडली? स्टोरी एकदम बरी आसा. जितल्यांनी तियात्र पळयला म्हाका सांगलां की हो तियात्र स्टोरी एकदम बरी आसा म्हणून आनी सगल्यांनी न्यू कमर जावन पासून भुमिका बरे भशेन केल्या म्हणून. चेडूआतलो फुडार करून चेडो विसून काडटा जावूं काजार. सकाळी उठोन मस्त तयार करून वयता हाडूं बाजार. दनपार रातचे रुचीचे जेवण घरच्यान वाडटा मेजार. घरची म्हणटात सालान सागोलोय सागो तुजो पुजना. घोराको नवो घडून कापले घर सोडून येता. येतोच त्या कारण परत ते मोगान कोरमोड शिपडायता. एक गोड राखून कोणाब्याचो दिसला देवा लागीं म्हाका. जोडलोलो साधवो साक्रामेंत बरो पासून म्हाका. कांतारा म्हणटा आसतना ओपनिंग जें आसा ह्या तियात्राचें तें तुमी म्हणटात. म्हणटच कांतारा म्हणटा आसतना संगिता बरोबर संगितान तुमकां कितलो सांगात दिला? संगितान आमकां बरो सांग म्हणजे आमकां नये संगीत हे म्हणूंक मेळटा. हांव फर्स्ट टायम ऑलमोस्ट हांवें एक हेच्या पयलीं थोडेच केले, चड व्हडले न्हू. सो आमकां हेज न्यू सिंगर्स आमकां हे संदी मेळटा म्हणूंक नये संगिता. कांतारां आमकां आमी म्हणटात दुसऱ्यांक आयकोंक आनी तीच कांतारां आमकांय आमच्या जिवितांत कितें करूंक शिकयतात. तूं नवें म्हणटा आसतनाच ह्या तियात्रा उद्देशीं तूं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी पावलें? वय, हांव ह्या तियात्रा उद्देशी खूब हॉलांनी पावलीं. कितले आयज वास्को पावलें, अशी केन्ना पावोंक नासलें. खूब वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी पावलें. तर तुजे अनुभव? तियात्र एकदम बरो आहा, स्टोरी लायन बरी आहा. कोलवाईकारांनी कोलवाई जाल्लो तियात्र, तेंच्यांनी सांगलें एकदम स्टोरी बरी आहा म्हणून आनी फिडबॅक मेळ्ळो. जायतें वायट करपाचें तुवें काम केलां, म्हणटच ह्या खिणांत तुज्या कडल्यान कितें तरी बरें आमी आयकूंक सोदता. पयले सुवातेर हांव वेनिडा कोरियाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका तेणेन एक भुमिका करपाक एक संदी दिली तेज्या तियात्रान. हांव डबल रोल करता, एक एडवोकेट आनी एक विलन. तियात्रान जायतें कितें कितें शिकोंक मेळ्ळें. जशीं आमचीं न्ही भुरगीं आसात, बरो टॅलंटेड भुरगीं तीं. आनी एक चेडू मनीस तियात्र बरोवप म्हणजे खूब व्हडलें ताका एक देणें दिलां, एक भाग ताका. आनी देवान सदांच ताका तेजो हो टॅलंट फुडें व्हरपाक सदांच ताका आदार आनी तेजो आशिर्वाद दिवचो. बाबा, ह्या तियात्रान तुवूय कांतार म्हणटा, तुजे थोडे अनुभव? म्हाज्या हिसपान हो तियात्र बरो आहा, पूण आमी आतां नवे कलाकार, ते नवे कलाकारांक लोक चड कळना, म्हणजे नकलो ती तियात्र पळोवंक येनात. हय, म्हणटच तुजें सांगणें कितें? म्हणजे नवे तियात्र येतात तांकां पळोवन वचपाचें. कितें तियात्रिस्ट बरे आसात तांकां वयर काडपाक. हय, म्हणटच इतलेंच की लोकांनी
ह्या तियात्रांत कोण कलाकार आसात हें पळयनासतना तो तियात्र कसो आसा हें पळोवंक जरी तर गेले जाल्यार आयज नवे बरोवप्या बरोबरच नव्या कलाकारांकूय एक वेगळो मान आनी रेस्पेद मेवतलो जाचे उद्देशी समाजाक जें कितें तांच्या मनांत आसा हें वेगळेपण लोकां मुखार पावतलें. तशेंच ह्या वेनिडाच्या तियात्रांक एक विनोदी कलाकार खरेंच म्हाकाय खूब आवडलें कारण एक सादे पद्दतीन आपली उतरां मारून लोकांक हांसयता आनी लोकांची काळजां जिखून घेता. म्हणटच तुजे भुमिकेचेर तूं कितलें खुशाल आसा? म्हज्या भुमिकेचेर हांव खुशाल आसा पूण पयलीं स्वताक हांव वेनिडा बायक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें म्हाका संदी दिली ह्या तियात्रांत काम करपाक. पयलें म्हणल्यार तेजो तियात्राक बरो आसा, तेजी लायन्स आसा ते बरे आसा. खूब लोकांनी कमेंट्स दिले आमकां फिडबॅक ह्या तियात्राक. बाय आमी पळयता आसतना दर एका तियात्राक कॉमेडियन बदलत आसतात. म्हाका दिसता तूं तशेंच आसा पूण तुजे सांगाताक दुसरे येवन गेले. खरेंच खंयच्याय एका पंगडांत तेच कॉमेडियन आसत जाल्यार तो तियात्र बरो जावं येता. हय जशें म्हणल्यार मिल्टन आनी जुलियस ते लायक बरें कोत्ता कित्याक तेंच्यांनी खूब तियात्रांत काम केलां. तेंचे रिप्लेसमेंट येयलेले पळय तेन्ना लायक तेंकडे ते तितलें हें जावना जालें आनी म्हाकाय तेंची उतरांक जबाब दिवपाक फास्ट हें जायनाशिल्लो. कुस्तार पडटालें. हय म्हणटच तांकांय एक शिटकावणी की चड तियात्र घेनासतना खंयच्याय पंगडाक चिकटोन रावन बरे भाशेन तर आमी दिलें जाल्यार लोकांकूय बरें मेवता आनी बरोबरचे जे कलाकार आसात तांचीय उदरगत जाता. हय आमच्या मदें माणकुलें आलितिया बाय आसा. म्हणटच ह्या तियात्रांत तूं कितें कोत्ता? ह्या तियात्रान हांव एक धाकटुलो भुरगी. म्हाका एक पार्ट करपाक जाय. हांव एक्सप्रेशन दाखयता म्हजी फॅमिली बरी म्हूण आनी म्हाका एक पार्टूय आसा रडपाक. पयलीं हांव वेनिडाक आनी ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा कित्याक तांणी म्हाका हेल्प केला म्हूण. तुजो एक पूण डायलॉग तुका उगडास आसतलो? मामा पळय हांवें ड्रॉइंग केलां. हो धाडा मामा, ही तूं, हे सिमरन बाय आनी हांव. परफेक्ट फॅमिली. वाव. तर वेनिडा तुज्या पंगडाचेर जो तुवें पंगड विचून काडला ह्या पंगडाचेर तूं कितलें खुशाल आसा? हो पंगड हांव विचून काडूंक म्हणल्यार हो म्हजो विस्वास तांचेर. हांवें जायत्या तियात्रांनी काम केलां आनी चड करून कॉम्पिटिशन तियात्र आनी हो पंगड म्हजो हा तो अर्दो कॉम्पिटिशन तियात्रांतलो. आमचो एडमन बाबा आसलो दिर्वे तियात्र त्या ग्रुपान हांव काम करी आनी सिद्धेश, वालेरियन, मोहिनेश आनी अमेश आमचे मदें आयज ना तो हे सगळे आमचे दिर्वे तियात्रांतले. आनी सेलिना, ऑडली, रोझेन, सलोमी, सलोमन हे आमचे मिलाग्रीस बाब ह्या ग्रुपांतले. हो म्हजो विस्वास तांचेर आसलो आनी म्हाका दिसतालें ते म्हाका अद्या वाटेक सांडची नात म्हणून ताका लागून हांवें तांकां विचून काडली. आनी सगल्यांनी तुका सांगात दिलो बरोबर राव. आमची प्रॅक्टिसी चड जाल्यो. हे चड प्रॅक्टिसीनी आमी फामिलीच कशी जाली. आतां आमी एकामेकाक एक फामिलीच कशी दिसता आमकां, आमच्या फामिलीची मेंबरांच कशी. फिलीप मातसो मुखार यो. पळय म्हाका अनुभव आसा आनी जायतो तेंप हांवूय वेनिडाक वळखता. हो तियात्र काडल्या उपरांत म्हाका दिसता तें जायतें बारीक जालां. सारकें सारकें. म्हणटच एक तियात्र म्हणजे जायतो भार घेवचो पडटा. ना तेणें खूब भार घेतला तियात्र करपाक ह्यो आनी ताका दिसता खूब कास्तीक पडल्या आसतली इतली कित्याक इतल्यो प्रॅक्टिसी इतल्यो जाल्यात की त्यो खूब जाल्यात प्रॅक्टीस पूण त्यो जाल्या परफेक्ट करून करपाक. एक डायरेक्टर जेन्ना तियात्र भायर घालता आनी हॉलांनी दाखयता फावो तितलो ऑडियन्स थंय आसना. कोणें तरी म्हटलां
तेच भाशेन आयज वेनिडाकूय जायते त्रास जाल्यात आसतले. तर एक ऑडियन्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्सांक हें सांगूंक सोदतां की ह्यो पयलो जेन्ना डायरेक्टर येता भायर सोदता आतां वेनिडान हो तियात्र हाडला तेचो पयलोच तियात्र आनी लोक सगलो तेजें नांव पयल्या उपरांत कोण येयला हें करिना, पूण तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय तो ही स्टोरी कितें आहा पळय ती की पळयनासतना तांकां हें कळना ही स्टोरी. आतां फकत दुसरे तियात्र पळयतात, फकत नांवांचे हेंका लागून पळयतात, पूण हे नेट हेंकां तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय आनी मागीर मातशें हें करूंक जाय. फिलीप, तूं स्टेजी फाटल्यान जायतो वावुरता, त्या भायर लोकां मदेंय तूं केन्ना केन्नाय मिसळ जाता. तर हो तियात्र पळयल्या उपरांत लोकांचे अनुभव कितें आसता? लोकांचो अनुभव असो आहा की लोक जायना, लोक येयना, लोक थोडो जाता, पूण जी स्टोरी आहा ती खूब बरी आहा स्टोरी त्या तियात्राची. पूण आनी एकूय जाय पडटा, जोरी तर म्हाज्या हिसपान आनी हितून 2-3 जाण सपोज सारके नांवाचे हे पडलेले कांतोरीच पडलेले जे तुजे भाशेन एक आहात, सो हेले आनी 1-2-3 जाण तर पयलेच सावन पडलेले तांकां पळोवंक लोक येवपाचो आनी हो तियात्र खुबूच फामाद जावपाचो. ही स्टोरी तांकां पळोवंक येवपाचो आनी ही स्टोरी पळोवपाचें आनी लोक तो तियात्र खूब फामाद जावपाचो, हें म्हाज्या हिसपान दिसता म्हाका. तोरी आतां तेंच्यांनी अजुनूय तांकां संदी आसतली हो पळोवपाक तियात्र पळोवपाक, तर तेणी येवन पळोवंक जाय तियात्र. बाय, ह्या तियात्राचो तुमूय एक भाग. हो तियात्र तुका कसो लागला? म्हाज्या हिसपान हो तियात्र चडूच बरो आहा आनी जायते बरे फिडबॅक मेळ्ळे आमकां. तुमची स्टोरी बरी आहा आनी एक्टींग करता आसतना इमोशन्स लोक खूब रडटा बा तो फिडबॅक मेळ्ळा. आनी पयले सिनींग लोक खूब रडला दुखांनी बा हें सांगलां जायत्या लोकांनी. आनी तुमचे एक्टर्स खूब बरे करता एक्टींग बा तो फिडबॅक मेळ्ळा. खरेंच वेनिडा बाय, आमचो जो आख्खोच पंगड आसा जे भाशेन तुवें म्हटलां तसोच हो एक फॅमिली, खरेंच ही एक फॅमिली. कारण 2 दर्या मदें पूल बांदून तुवें दोनूय सायडी एक केल्यात, 2 पंगड तुवें एकठांय हाडल्यात आनीक हो तुजो वावर तुवें लोकां मुखार व्हेला. म्हणटच आख्खोच पंगड कितें तरी तुका दिवंक सोदता. खरेंच जायते फावटी खंयच्याय घरांक भेट दिता, पूण आयज हें कितें तरी वेगळें जालां. आख्खोच पंगड एकठांय जावन डायरेक्टराक आपली भेट दिता. अशे पद्दतीन आमी कलाकारांनी आमच्या डायरेक्टराक प्रमाणीक रावत जाल्यार आमच्यांनी पालकाचेर कितें कितें नवें हाडूंक जाता. वेनिडा बाय, तुजी खुशालकाय? खऱ्यांनीच आयज खुशालकाय भोगता म्हाका ह्या म्हज्या पंगडान म्हजे पासत कितें दिलें म्हणून. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. तशेंच देंवतोन हांव तुका सांगूंक सोदतां, आमचे ऑडियन्स आहात पळय ते खूब उणे. ऑडियन्स उणे आहात. आमकां 10 पासून ऑडियन्स आसल्यार ते ऑडियन्स घरा वेता आसतना खुशाल जावन वेतात. हेंच आमचें सॅटिस्फॅक्शन, हेंच आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेवता. आनी हें आमच्या पंगडांनी नोटीस केलां आसतलें. मोदेंच वचोन घरा वचोना, कित्याक स्टोरी बरी आहा. आमच्या भुरग्यांनी, ल्हान भुरगें 10 वर्सांचें, पूण ताणें एक चुकोय नासतना उतर आपले फूल डायलॉग सारको म्हटला आनी तो बाय हार्ट केला कहो दिसना, पूण एक आपले इमोशन्स घालून तें वावुरलां. तो हे सगलीं वांगडी म्हजी सगल्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी खेरीजपणी ही कार्यावळ सोंपयता आसतना वेनिडा बाय, परत एक फावट तुका परबे भेटयता. हो तुजो वावर असोच मुखार व्हरत राव. जे भाशेन म्हज्या लागीं जाता ते भाशेन हांवें तुका आदार दिवपाचो प्रयत्न केला आनी फुडाराकूय तुका सगल्यांचो आदार आनी सहकार मेवतलो अशेंच तुजें लिखणी चालूच दवर, तुजें तियात्र मुखार हाड. खेरीतपणी तुमी वेळांत वेळ म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान सगळ्या आख्याच पंगडाक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक विंगास तियात्र कलाकारां बरोबरची ही आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.